आयतार 22 जून 2025 जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची दोगांचीक परब मुखेल बोल तांकां खावंक जेवंक तुमीच दियात नियाळाकार एक ओस्तोरी उपसयोग जावन सांपडून बाजेर पडलेली आसली 3 म्हयने चलची ना म्हूण दोतोरान सांगलेलें फिरगोचेचे याज्ञीक आनी माद्री बोयड्यो येवन तिच्या सांगाता मागणें करी आनी तिका पवित्र क्रिस्त प्रसाद दिताली 1.5 म्हयन्या भितर तिची पावलां सुटली आनी ती सोकात चलूंक लागली देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना ताचेर विस्वास दवरून चलतल्याक सांडिना आयज जेजू म्हाका आपल्या कुडी रोगताची गोडसाण दिसान दीस मिसा पेटेंत फावो करता याज्ञीक भाव जेजू हाजारार हाजीर करतात आनी पवित्र संस्कार घेवन आमकां ही जेजूची गोडसाण दुसऱ्यांक वांटून कित्याक जायना काय खरेंच आमी आमची अस्मिताय अस्कोताय आनी पातप आमी वळखूंक गरज आसा आमी आमकांच देवाच्या हातांत घालून देवाच्या सारकेली ताच्या रुपण्याची हें मानून घेवंक जाय जेजूचें मांस रगत घेता तेन्ना आमचे कुडींत जेजूची पवित्रताय आनी दैवीक जिवीत व्हांवता हें सोत वळखून घेवन दोन दिसा ही दैवीक कृपा आमी दुसऱ्यांक वांटूंक वावरूंक जाय जशें जेजून म्हणलें तांकां खावंक जेवंक तुमीच दियात जेन्ना लोकांच्या जिवितांत कोश्ट एकसुरपण उणेपण भूक आनी निराशीपण येता तेन्ना बरें उतर जाणबाय बूद काळजीदारपण समजिकाय बोरमासो आनी भावार्थ दिवंक वावरूया म्हजो थाराव 2 दिसाक वेळ घेवन जेजूच्या मांसा रोगता बोलान दुसऱ्यांची आत्मीक काळजाची मोनाची आनी कुडीची भूक मारूंक वावुरतलो